नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आज आमचे तिनूय एडिटर आसात. विशयी तिना परस चड आहात. वेगवेगळे विशय आसात. गोंयकारांच्या जिणे कडेन संबंदीत विशय आसात. जाणटे धरून भुरग्यां मेरेनचे विशय आसात. गरमी धरून उदका मेरेनचे विशय आसात. आनी स्मार्ट धरून डम मेरेन सगळे विशय आसात. आमचे 3 एडिटर आमकां जॉइन जातात. पयले गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल आफान्सो आनी गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. हांव सुरवात एका साद्या विशया वयल्यान करता की किशोर बाब, मुख्यमंत्र्यान एक बरो इनिशिएटीव सुरू केला हॅलो गोंयकार म्हणून. आनी ताणें ठरयलां की आपूण दर म्हयन्याक येवन गोंयकारांचे प्रश्नांची उत्तरां दितलो. ना व्हेरी युनीक इनिशिएटीव, गूड इनिशिएटीव, बट व्हेरी रिस्की इनिशिएटीव. ताजो पयलो एपिसोड आमी पळयलो. हें हॅलो गोंयकार तुका कशें दिसलें? हाजे वयल्यान सुरवात करया. प्रमोद, तूं रिस्की हो शब्द वापरला पळय, इट इज एब्सोल्युटली रिस्कीच. पूण म्हाका दिसता ज्या तरेन सद्या आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत रिस्क घेवपाक शिकल्यात किंवा रिस्क घेवप तांकां सद्या आवडटा. एका फाटल्यान एक ज्या पद्दतीन ते रिस्क घेतात म्हणजे तेंचो कॉन्फिडन्स लेवल हो बरोच हाय आसा आनी ती बरी गजाल. राज्याचो नेतो अशा पद्दतीन कॉन्फिडन्सान आसप हे राज्या खातीर बरें. हॅलो गोंयकार ही तेंची इनिशिएटीव खरोखरूच कौतुकास्पद अशा पद्दतीचे आसा. आनी आमकांय उत्सुकता आसली की कसो पळय म्हणजे कशा पद्दतीन हॅलो गोंयकार फर्स्ट प्रोग्राम कसो जातलो. पयलीं म्हाका म्हणजे बारीक एक मनान पाल चुकचुकताली की कितें तरी एक गुड्डिलासम आसतलें, कोण तरी तेंचेच मनीस फोन करतले आनी मागीर मुख्यमंत्री हय सेटींग. पूण पयलो एपिसोड हो सारको निव्वळ बेस्ट एपिसोड. कित्याक बेस्ट तर गोंयकारांची गोंयान कितें परिस्थिती आसा आनी कितें प्रश्न गोंयकारांक सद्या उपरासतात पळय तेचें दर्शन आमकां ते पयल्या हेतून पळोवपाक मेळ्ळें. मेन म्हणजे उदकाचो. उदकाचेरूच म्हाका दिसता उदक ना म्हणून 2-3 फोन येयले. तेच्या उपरांत सिनियर सिटिजनाचे जे प्रॉब्लम्स आसात त्या प्रॉब्लम्साचेर फोन येयलो. तिसरो म्हत्वाचो म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचेर. एकट्यान तर सांगलें की सगळेच जॉब एका ठरावीक कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच वयतात, सो आमी शिकून कितें फायदो. ताका मुख्यमंत्र्यान बरें सांगलें तें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आतां येतलें, हेच्या फुडें तें जावचें ना म्हणून. पूण बेजीक त्या एपिसोडांतल्यान एक गजाल बरी कितें जाली की आमकां जें दिसता म्हणजे एज अ जर्नलिस्ट म्हणून आमकांय दिसता की आमी चुकीच्या पद्दतीन विचार करता काय कितें, तर ना. बेजीक ज्यो गोश्टी आसात पळय त्यो अजुनूय लोकांक व्यवस्थीत पद्दतीन फावो जावना आनी तेचेर सरकाराक उपाय काडचो आयिल्लो की मेरशें जेन्ना तुमी काम स्टार्ट केलां थंय फ्लायओवराचें, थंय एक पुलीसय जाय. जाणट्याक रस्तो तुगेलो क्रॉस करपाक तुगे त्रास जाता म्हण. तो पुलीस आयलो काय ना तें मातशें चॅक करचें पडटलें. पूण इट इज व्हेरी गूड इनिशिएटीव. आनी दर म्हयन्याक जर ही खरोच कंटिन्यू जर हो प्रोग्राम उरलो न्हू ताचो फायदो मुख्यमंत्र्याकूय जातलो, गोंयकाराकूय जातलो आनी नागरिकांकूय जातलो की तांकां एक्सेस उरतलो मुख्यमंत्र्या पर्यंत आपलो. ह्या मुद्द्याचेर हांव तुका आतां जॉयला मारे वता. जॉयल, हें सगळें बरें आहा. एडमिनिस्ट्रेशनाचेर कितें हाजो प्रभाव पडटलो? सीएम डायरेक्टली गोंयकारा कडेन उलयता. गोंयकार डायरेक्टली सीएमा मुखार आपले प्रश्न दवरतात. मुख्यमंत्र्यान तरी सांगलें बी की ही कार्यावळ आपलो पब्लीक ग्रिवन्सीस सेलाचो अधिकारी पळयता आनी तो ह्यो सगळ्यो गजाली नोट करून घेतलो. बट फक्त पब्लीक ग्रिवन्सीस न्ही, एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हातूंतल्यान एक गॅल्वनायज जावचें पडटलें. तें जातलें अशें दिसता. आनी इनिशियल जो एपिसोड पळयलो आनी गोंयकारांचे प्रश्न पळयले. आमी आज सुरवात कित्याक करता ह्या हाजेवेल्यान? कारण गोंयकारांचे प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्याच्या म्हऱ्यांत पावले. हे प्रश्न आयकतकीर जॉयल बाब तुका कितें दिसलें? प्रमोद, पयलींच सांगलां सीएमान की दीस इज ऑन द लायन्स ऑफ मन की बात. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज द सेम बट मातसो डिफरंट आसा. कित्याक हिंगा इंटरेक्टीव सेशन आसा की लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की हें आपले प्रश्न मांडपाक. देर आर पॉजिटिव्स इन दॅट. कित्याक एक सायडीन सीएमाकूय आपले खुबशे हें नेगेटिविटी जी आसा ती पयस करूंक मेळटली आनी लोकांच्या भितर एक ब्रीज बांदूंक मेळटली. व्हेरी इंट्रस्टींग. बट इतले प्रॉब्लम्स आसा प्रमोद, हर इशुआचेर प्रॉब्लम. कॅन द सीएम टायर्ड ओवर दीस? कॅन द सीएम गिव सॉल्युशन्स ओवर जस्ट इंटरेक्शन ओवर दॅट इज व्हाय आय आस्क्ड यू द क्वेश्चन की हांगा अल्टिमेटली फक्त मुख्यमंत्र्या म्हऱ्या प्रश्न पावन सोंपनात. थंयच्यान ते एक्चुअली सुठावे जावपाची सुरवात जावपाक जाय. हिंगा तर जाता जाल्यार वेल एंड गुड, वंडरफूल. आय थिंक नथींग लायक इट. लायक इफ इन वन इंटरेक्शन तुजे जर प्रॉब्लम सॉल्व जाता मागीर हे दरबार आनी कितें कितें गजाली तर नाकाच. सो इट इज नॉट सो सिंपल बिकॉज ताका हितूर सगळे एडमिनिस्ट्रेशनाचे प्रमोदान सांगलां तशें देर इज अ सिस्टम इन प्लेस वेर एंटायर मिशनरी हॅज टू बी इनवॉल्ड. डू यू थिंक ह्या इंटरेक्शनाचो प्रभाव प्रशासनाचेर पडटलो?
मुख्यमंत्र्याचं इंटेन्शन खूप बरें आसत, ऑनेस्ट आसत, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसत. प्रशासनातले अधिकारी कामाक लागतले हे आयकून? कामाक लावंक शकता फ्रॉम केस टू केस बेस, बट एकूच हे आसा की केस टू केस बेस म्हणू नाका, कच्चा पाय सांगा. फ्रॉम केस टू केस बेसिस दिस could be a positive, but एकूच रिक्वेस्ट आसा की हर every episode when the CM takes up, if he can actually give us brief account of what he has done from the previous. व्हेरी इंटरेस्टिंग. या फाटल्या हॅलो गोंयकारांतले कितले प्रश्न सुटावे जाले हे पब्लीक ग्रीवन्सीस सेला कडच्यान जर रिपोर्ट घेतलो सीएमान आणि पहिली 5 मिनटां जर सांगले हे प्रश्न आयिल्ले हे अशे फाटल्या 1 म्हयन्या भितर सुटावे जाल्यात. एक्सलंट सजेशन जॉयल. हे म्हाका दिसता आयच्या रावंड टेबलाच्या माध्यमांतल्यान आमी मुख्यमंत्र्याक सजेशन दितात. तुम्ही एक बरो इनिशिएटीव सुरू केला, पण तुमचे प्रशासन तो इनिशिएटीव घेवन मुखार वता काय कितें हें जर कळपाक जाय जाल्यार नेक्स्ट एपिसोड जो आसा ताजे पयली 5 मिनटां फाटल्या एपिसोडा भितर तुमचे मुखार जे प्रश्न आयिल्ले तांचे कितें जालें, कितले सुटावे जाले, कितले सुटावे जावपाचे मार्गार आसात, कितली जावपाक शकनात, कितली जातले, हाजो एक नियाळ तुम्ही गोंयकारां मुखार दवरचो जाल्यार तुमच्या ह्या इनिशिएटिव्हा भितर गोंयकारांचो विश्वास आनीक वाडटलो. पांडुरंग बाब, गोंयकारांचे प्रश्न आयकून कितें दिसलें? प्रश्न आयकून कितें दिसलें म्हणण्यापेक्षा म्हाका एक म्हणजे जे जॉयलान जो निमाणो जो हे वापरला की एक्शन टेकन रिपोर्ट जो प्रत्येक गोष्टीचो आसता तसोच हेजो आसपाक जाय. आनी मुख्यमंत्र्यान आपली इतकी तयारी दवरपाक जाय आपल्या एडमिनिस्ट्रेशनाक कामाक लावपाची की एखादी समस्या जेन्ना फोनाचेर कोण तरी तुका सांगता आपल्या हितून उदक ना, आपणाक 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान एक घर दी आपूण भाड्याच्या घरातून रावता, आपल्या कडेन जागो ना म्हणून, आपले अमूक अमूक एप्लिकेशन आपण घेवन गेलो हे तेजे कडेन गेलो त्याच्या कडेन गेलो जे पेंडींग आसा म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपल्या मामलेदारांक, डेप्युटी कलेक्टरांक किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या HODीक फोन लावन ते आपणाक ताजो फाल्यांच्या फाल्यां रिपोर्ट जाय, तूं वयतलो, तूं त्या लोकांक मेळटलो आनी तूं तें सॉर्ट आउट करतलो हें सांगपाची जेन्ना जर मुख्यमंत्री तयारी दवरता आसत तरच ह्या गोष्टींक अर्थ आसा. जाल्यार प्रश्न येतले आनी तूं तांकां जर काणयो सांगतलो लोकांक जाल्यार त्या लोकांक काणयो आयकपाक उमेद ना, लोकांक तितून इंट्रस्टूय ना. लोक आपले तळमळीन तुमच्या कडेन प्रश्न घेवन येता. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो ह्या जो उपक्रम जो आसा न्ही हो मुख्यमंत्री तसो मातसो सेन्सिटीव आसा, कारण तेणें जनता दरबार नांवाचे दर शेनवाराचो सांखळे हे घेता, गोंयभरांतले लोक तेजे कडेन येता. अपॉयंटमेंट घेवपाक तेणी ऑफिसान आपले 3-4 लोक बसयल्ले आसा, लोकांक तो अपॉयंटमेंट दिता. हे सगळें कमी पडटा काय कितें सो म्हणून तांणी आतां हे सुरू केलां की लोकां कडेन आपूण फोना वयल्यान तेजे प्रश्न आयकतलो आनी तांकां आपूण जापयतलो. पूण हें केन्ना सक्सेसफूल जातलें जेन्ना मुख्यमंत्र्यान जेन्ना समस्या तेजे कडेन येतल्यो दुसरे दीस गव्हर्मेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा जावचें पडटलें, दुसरे दीस एडमिनिस्ट्रेशन त्या मनशाच्या घरा वयचें पडटलें. मुख्यमंत्री 100 स्पिडीन चलता, एडमिनिस्ट्रेशन तिसाचेर पावना. करेक्ट. आनी सीएमान तें सांगलां की आपले जे हेचे तुमचे आपूण हॅलो गोंयकारान जे उलयतलो ते मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर जे आपले एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा तांकांय भितर इनवॉल्व केल्ले आहा तेणी सांगलां तशें की हे सगळे क्वेश्चन थंयच्यानूय येतले म्हणून, तांच्या कडेन वयतले म्हणून. पूण तूं म्हणटा अशें की आपूण हो स्पिडीन वयतलो आनी ते न्हिदल्या तशें जावपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेशन कामाक लागपाक जाय, तरूच हे म्हाका दिसता की हेजो जो हेतू आसा हो सफल जाता. दिसता आज रावंड टेबलांतल्यान आमी 2 सामकी बारीक गजाली सांगतात, बारीक पण अत्यंत म्हत्वाच्यो. एक हो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हणटा पांडुरंगान बरें नांव दिलां. सो तो हॅलो गोंयकाराचो एक्शन टेकन रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यानच आपल्या प्रशासना कडच्यान घेवन फुडल्या एपिसोडाक पयली सुरवातेक 5 मिनटां भितर मांडचो. हें जर मांडलें जाल्यार गोंयकाराक एक तर खरेंच बरें दिसतलें की आपलो मुख्यमंत्री नॉट ओन्ली आपले आयकून घेता बट ताजेर एक्टूय जाता म्हणून. दुसरी गजाल किशोर, मिडिया म्हणून आमी फाटपुरवण करया न्ही, गोंयकारांची इतले डायरेक्ट प्रश्न मुख्यमंत्र्या म्हऱ्या आयल्यात, एक 15 दीस जावं दी, 15 दिसाचे एक टायम दिवया प्रशासनाक. 15 दिसां उपरांत आमी एक मिडिया म्हणून हाची फाटपुरवण करया की अमके कडेन लोकांनी सांगिल्लें उदक येना, की जालें, अमके कडेन सांगिल्लें सादी गजाल एक पोलीस जाय त्या सर्कलाचेर, की जालें. म्हाका दिसता एक मिडिया म्हणून आमी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट तयार करया. एटलिस्ट कळटलें की प्रशासन मुख्यमंत्र्याक दिता तो एक्शन टेकन रिपोर्ट आनी आमी इंडिपेंडंटली व्हेरीफाय केल्लो एक्शन टेकन रिपोर्ट मॅच जाता काय तातूंत भितर तो फावत उरता ती. कितें म्हणटा? येस, एब्सोल्युटली. आमकां मिडिया म्हणून आमकांय जबाबदारी पार पाडची पडटली. जेन्ना थेट पब्लिकली जेन्ना एखादो नागरीक गोंयकार सीएमा कडेन उलयता आनी आपले ग्रीवन्सीस मांडटा आनी सीएम पब्लिकली ताका सांगता की आपूण तुजो प्रश्न सोडयता म्हणून, तो सुटावो जाला काय ना ही पळोवपाची जबाबदारी आमची आनी आमी तें करचें पडटलें. केन्ना कशें आहा प्रमोद की लोकशायेचे 3 पिलार आनी आमचो 4थो
हे जर सगळे जर बरोबर वचत न्हू जाल्यार कितकेशेच गोष्टी हे मार्गाक लागपाक शकतात आणि तशाच पद्दतीन मुख्यमंत्र्याच्या ह्या बऱ्या इनिशिएटिव्हचो लोकांक व्यवस्थित पद्दतीन फायदो जावचो हेच्या खातीर आमकां जी जबाबदारी करपाक जाय ती आमी करपाकूच जाय. सामकें एक गजाल किशोर बिफोर आय गो टू जॉयल हे प्रश्न आयकून कितें दिसलें तुवें एक बरो शब्द वापरलो की प्रश्न गोंयकारांचे खूब बेजीक आसात म्हणून म्हणजे अशें व्हडली कोण सांगना की तूं पणजी सावन वर पत्रादेवी सावन पोळे मेरेन मेट्रो बांद असलो प्रश्न गोंयकारांनी विचारलो ना. मडगांव सावन पणजी एक स्काय बस बांद असली कांय सांगलें ना गोंयकारांनी. गोंयकारांनी सांगलें उदक मेळना, कोणी सांगलें रावपाक घर सारकी जाय, कोणी सांगलें नोकरी जाय, कोणी सांगलें त्या ट्रॅफिक सिग्नलाचेर पुलीस जाय. हे प्रश्न आयकून कितें दिसलें किशोर? हे प्रश्न आयकून एकूच दिसलें प्रमोद की आमी 62 इयर्स जाले लिबरेट जाल्यात. अन्न वस्त्र निवारा ह्यो बेजीक आमच्यो गरजो ह्यो अन्न वस्त्र निवारा पासूनच गोंयकार अजूनय वंचीत आसात. हें कदाचित खूब जाणांक अतिशयोक्ती दिसतली पण इट इज अ फॅक्ट. अन्न म्हणजे जेवपाक अशें न्हू, उदक हो अन्नाचो भाग. आणि ज्या पद्दत म्हणजे पयलोच जेन्ना प्रश्न सीएमाक उदकाच्या संदर्भान आयलो तो परवरसान आणि मुख्यमंत्र्यान नकळतपणान कितें म्हटलें की गोंयान अजिबात उदकाचो प्रॉब्लेम ना, फक्त बार्देस तालुक्यात मातसो आसा तो आमी सॉल्व करतले. आणि बार्देस तालुक्याचो म्हणजे परवरचो आमदारूय त्याच्या खातीर प्रयत्न. तुका कितें प्रमोद सांगता की ह्या उत्तराचेर सीएमाच्या कितें म्हणजे लोक तळमळ पेपराचेर जर तू प्रत्येक पान उघडशीत पेडण्यात पाणी नाही, बार्देसमध्ये पाणी नाही, काणकोणमध्ये पाणी नाही, सगळीकडे पाणी नाही आणि मुख्यमंत्री सांगता की गोंयान खंयच ना फक्त बार्देसात. अशें जेन्ना जातलें पळय तेन्ना तो त्रास जातलो. हय तो पेडण्याचो उदकाचो आसलो. सो अशें बार्देसानच उदक आसा. फुडलो क्वेश्चन जो आशिल्लो तो पेडण्याचो आसलो. म्हाजी विनंती आसा सीएमा कडेन की सीएमान पळय सीएम म्हणजे कोण तरी संजय न्हू की ताका सगळें आपल्या समोर दिसता. तेचे संजय कोण? हे जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसा पळय ते तेचे संजय. आता संजयान जर चुकीच्या पद्दतीन धृतराष्ट्राक जर महाभारत सांगलेलें जाल्यार कितें जावपाची तिची परिस्थिती. संजय प्रामाणीक आसलो म्हणून धृतराष्ट्राक सारकें कळटलें कितें चल्लां तें. पूण हेचे जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहा पळय ते प्रामाणीक ना. ते लोकांच्या प्रश्नाची सिरियसनस मुख्यमंत्र्या पर्यंत व्हरना. हे दीस इज माय डायरेक्ट चार्ज प्रमोद. मुख्यमंत्र्यान पयलीं आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक हें करचें पडटलें की तुमी फॅक्च्युअल पोजिशन आपल्या पर्यंत कित्याक पावयनात. कारण मुख्यमंत्री आफ्टर ऑल ताका ते जे रिपोर्ट दितात तेचेर उलोवचें पडटा. बिकॉज ऑफ दिस ओनली वाय वी आर अप्रिशिएटिंग दिस इनिशिएटिव्ह ऑफ चीफ मिनिस्टर इज प्रिसायझली बिकॉज ऑफ दिस की फाल्यां जर अधिकारी सुद्दां जर आपल्या मिनिस्टराक किंवा चीफ मिनिस्टराक मिसगायड करपाचो प्रयत्न जर करतात आणि जर लोकांचो थेट प्रश्न मुख्यमंत्र्याक जर दर म्हयन्याक वता म्हाका दिसता हातूंतल्यान प्रशासन एक्सपोजूय जावपाक शकता, अधिकारी एक्सपोज जावपाक शकतात आणि तातूंतल्यान एक वेगळे तरेचे एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाची संद दोतोर प्रमोद सावंताक आसा. ती तांणी ह्या माध्यमांतल्यान घेवची आनी वगडावची न्ही आणि ही मुखार व्हरची. कितें म्हणटा जाल्यार प्रश्न आयकून कितें दिसलें गोंयकारांचे? प्रश्न आयकून प्रमोद प्रश्न आसतले कितलेच आसतले यू नो आयकून बरें दिसता पूण लास्टाक हें सुटावय जावचें अशें म्हणून एक हें आसता. वेन यू स्पेशली सी वॉटर इश्यूज आतां जे प्रमाणान आमकां उदीक आसतलें आनी टील जुलाय उदीक मेळटलें आनी तशें म्हणून हें केलां. देर आर प्लेसीस वेर 3-4 days उदकाचें हेंच आसना. सो कॅन यू इमॅजिन लायफ विदाउट वॉटर? बेजीक नेसेसिटीज. 62 years आफ्टर लिबरेशन वी आर स्टील struggling for basic necessities of water and power uninterrupted power मेळिल्लें, uninterrupted water मेळिल्लें. Continuous successive government is saying that you know we are giving you uninterrupted in अनेक so many खूप गोंयकारांची परिस्थिती इंटरप्टेड जाला. इंटरप्टेड उदक दियात तरी उदक दिया एटलीस्ट. आता लोक म्हणतात 2 वरां तरी दिया. यू कांट इवन गिव 2 hours of water to people. I mean that's so sad. So हे आता प्रश्न आयकून बरें दिसता पण whether solution will come that is becoming a big question mark. On that point I am going to our second interesting topic. आम्ही पहिलो टॉपिक आशिल्लो आमचो हॅलो गोंयकार. दुसरो आमचो टॉपिक आसा बाय बाय पोर्तुगीज. जी तुगेली मुख्यमंत्र्यान काल सामके बेतूल फोर्टाचेर सामके गर्जना केली की ऑल सायन्स ऑफ कॉलोनियल इरा ऑफ पोर्तुगीज आपण वायप आउट करतलो म्हणून. सो सारकी गर्जनाच ही सारकी. पांडुरंग बाब ही गर्जना ऐकून तुका कितें दिसलें आनी अशें जर वायप आउट करपाक गेले जाल्यार कितें कितें करचें पडटलें?
एक दोतोर प्रमोद सावंताक एक मानपाक जाय की तो कसल्योय गजाली खांदार मारपाक ताका एक म्हणले पडला तो रिस्क घेता तो कितें जाता तें जावं म्हणटा तो पूण तेणी ठरयला म्हणजे केन्ना किशोर म्हणटलो आमकां की म्हणून पर्रीकर असो कांय गोश्टी जमावंक ना करपाक तो भितालो कोण कितें म्हणत काय कोण कितें फाल्यां उलयत काय म्हणून दोतोर प्रमोद सावंतान त्यो सगळ्यो गजाली केल्या ताका खबर आसा ताका फूल कॉन्फिडन्स आसा की आपूण कितें केल्या जाल्यार आपूण जिखतलो BJP उरतली अशें हेतूनच तो आसा आनी तेकाच लागून तेणी तो हो जो आपलो हिंदुत्वाचो अजेंडा जो आसा आतां हे एका हांव तेणें जे काल जें भाशण केलां ताका हांव तो अजेंडा जोडिना कारण आमकां इतिहास खबर आसा शिवाजी महाराजान आनी संभाजी महाराजानय गोंय घेवपाक केल्लें तेंच्या कडल्यान मुक्त करपाक केल्लें हो आमकां सगळ्यांक हिस्ट्री खबर आसा सो त्या अनुशंगान तो काल उलयला की जी गोंयांतली देवळां देवस्थानां उद्ध्वस्त जाल्ली पळय ती शिवाजी महाराजान तह केल्या उपरांत संभाजी महाराजान हांच्या कडेन केला तें स्टॉप जाल्लें तेज्या उपरांत गोंयांत कांय प्रमाणांत स्टॉप जाल्लें आनी शिवाजी महाराजान हांगा देवूळ उबारल्याची एक नोंद मेळटा सगळ्या हितूर सो म्हाका दिसता की त्या अनुशंगान तो उलयला की जे कितें पोर्तुगीजांनी आमचे नश्ट केल्ले आसा गोंयांत देवळां आसत आनी कितें आसत जाल्यार ती परत बांदपाची किंवा त्या सगळ्या गोश्टींचें एखादें स्मारक बांदपाचें ह्या अनुशंगान काल मुख्यमंत्री उलयला पोर्तुगीजांची सगळ्यो पाऊल खुणाच्यो खुणा कितें आतां नश्ट करुया पुसून उडोवया हेचो अर्थ असो न्ही कारण पोर्तुगीजांनी जी गोंयांत जेन्ना सत्ता जी आशिल्ली त्या सत्तेच्या काळान तेंच्यांनी गोंयांत जी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्लो आसा आमचे कितलेशेच कलवट जेका आमी सांकव म्हणटात ब्रीज आमचे रस्ते कितकेशेच गटाराची वेवस्था पणजेंतली सुद्दां म्हाका दिसता GMC कम्युनिदाद कायदो सिवील कोड सगळे म्हाका दिसता खाजन हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो पोर्तुगीज काळांतल्यान चलत येयल्ल्यो आनी त्यो अनेक गजाली गोंया खातीर फायद्याच्यो ठरल्यात म्हणजे कॉमन सिवील कोड जो आसा तो देशान आनी खंयच्या तुलनांतलो गोंयांत पावरफूल आसा जो बाकीचे राज्य आसा तो घेवपाक सोदता सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा ह्यो गोश्टी पुसून उडोवप किंवा त्यो वायप आवट करप हें शक्य जावचें ना आनी तें करप योग्यय जावचें ना त्यो गजाली आमकां चिकटल्यात हांगा कारण हे सत्तांतर न्ही हें आमी काडून घेतलेली सत्ता तेंच्या कडल्यान ते सत्तांतर जर आशिल्ले तांकां जर पराभूत करून जर आमी सत्ता केल्ली जाल्यार तेंच्योय कांय गजालीन पुसून उडोवपाची पाळी आमचेर येवपाची त्यो आमचीच हांगा ही जमीन आमची हे गोंय आमचें हेजेर सत्ता तेंची आशिल्ली सो तेंच्या कडल्यान ती काडून घेतल्या म्हणटकूच आमी तेंचें कांय पुसूक पावले ना अजून मेरेन एक्चुअली म्हाका दिसता आयज गोंय मुक्त जाल्ल्याच्यान आयज मेरेन आमी पोर्तुगीजांनी एखादी म्हणजे गजाल जी उबारल्या जी मोडून उडयल्या अशें गोंयकारांनी केन्ना करूंक ना म्हणजे गोंयकार हो इतको बेस्ट म्हणजे संवेदनशील मनीस सहिष्णू मनीस आनी ताका खबर आसा की कितें जाय आनी कितें नाका तें सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान जें उलयलां पळय त्यो पोर्तुगीजांची पाऊल खुणा पुसून उडोवया किंवा खुणा पुसून उडोवया म्हणून तो त्या म्हणजे ज्यो वास्तू उबारलेल्यो आसात जे कायदे केल्ले आसात ते पुसून उडोवया अशा अनुशंगान न्ही तेंच्यांनी जे नश्ट केल्ले आसात ते आमी परत उबारुया म्हाका दिसता अशा अनुशंगान तो उलयला किशोर अर्थ काडटा तूं हांसता बरोसो मुरक्यांनी कितें जाणा तूं हांव नाटकान काम करपी नट जेन्ना शिवाजीचो वेश जेन्ना तूं घालता पळय तेन्ना एक तरेची एक आवेश येता त्या कॅरेक्टराक शिवाजीचो तेचे स्टायली हय आपूण शिवाजी कसो दिसपाक लागता तेची उलोवपाची धार शिवाजी महाराजांची जयंती म्हण किंवा शिवाजी महाराजांची संबंदीत जेन्ना असलो कितें प्रोग्राम आसता पळय तेन्ना भाशणां ठोकतना आमच्या राजकीय लोकांकूय तो आवेश येता आनी तशाच पद्दतीन ऐतिहासीक कशी ती भाशणां जातात दुसरी गजाल आतां 2024 ऐतिहासीक नाटक आसाच सो आतां डायलॉग बाजी सुरू जाल्या जसो 15 लाख तुमच्या खात्यान जमा जातले म्हादयचें उदक जशें अशें म्हणून जे कितें पॉलिटिकल स्टेटमेंट जालें पळय तशाच पद्दतीचो हो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मागीर तेतून एक वर्ग जो आसा तो बेहद खूश जाता आनी तो भाजपाचो पक्को वर्ग दुसरे काँग्रेसवाले हेचेर कितें टिका करतले आनी ते कितें समजतले हेच्याशी आमच्या चीफ मिनिस्टराक कांयच देणें घेणें ना तेचो वर्ग तेचो समर्थक वर्ग खूश जालो बस CM आमचो खूश दुसरी गजाल CMन हो जो स्टेटमेंट केला तेतून CMची चूक ना प्रमोद कारण एक गजाल आमकां मान्य करपाक जाय गेल्या 62 वर्सां की आमचो इतिहास आमकां शिकोवंकूच ना आमच्या इतिहासान आमचो इतिहास पयलीं आमच्या शिक्षण क्रमांत ना आनी आतांय ना तर गोंयचो इतिहासूच कोणाक खबर ना फक्त 19 डिसेंबर 1961 साली गोवा मुक्त जाला इतकेंच आमकां कितें तें खबर आहा 450 वर्सांचो जो रेजीम आसा पोर्तुगीजाची ती कोणीच आमकां शिकोवंक ना आनी तो कोणी तेचो अभ्यास करपाचोय प्रयत्न करूंक ना देवळां पोर्तुगीजांनी मोडली इतकेंच आमकां खबर आहा पोर्तुगीजांनी आमकां कितें दिलें पळय गोंयकारांक हें कोणाकूच खबर ना
हाचो अर्थ आमी पोर्तुगीज धार्जिणे काय कितें देवूळ मोडली जाल्यार ताका केन्ना मोडली, हय. कशी मोडली, कित्याक मोडली, Exactly. ताचे उपरांत कितें जालें. सो हे गजाल तूं म्हणटा आनी खोलायेन ही गजाल आमच्या नव्या पिळगे म्हऱ्या व्हरपाची गरज आसा. सामकी व्हरपाची गरज आनी अशा पद्दतीन जेन्ना आनी त्याच बरोबर पोर्तुगीजाच्या राजवटी भितर आमकां कितें मेळ्ळें, कितें दिलें, तुका सांगता- कितें घडलें. प्रमोद, गोंय आणि पोर्तुगीज राजवट हें रिलेशन अशें आसा की तूं पोर्तुगीज राजवटीचे सगळे खाणा खुणा जर पुसून उडयतलो जाल्यार गोंयकारांक पुसून उडोवचें पडटलो तुका. हें आय एम मेकिंग दीस स्टेटमेंट व्हेरी रिस्पॉन्सिबली. फ्रॉम हॅलो गोंयकार वी हॅव रीच टू बाय बाय पोर्तुगीज. See, it is very clear, Pramod, that he is trying to make a political statement. आणि जशें पांडुनी सांगलां आनी किशोरानी सांगलां, there is a conscious attempt to polarize because 2024 is coming by. पण through this Portuguese kind of a channel which is trying to this thing, he is trying to disturb everybody in a sense that this is not about religion. This colonial thing which he is talking about is not about religion. It is the identity of Goa. आता Goa, if Goa minus this Portuguese reference, will be just another state. आमी आता युनिकनेस आणि हे सगळें म्हणटा ते कितें लार्जली डिपेंडंट ऑन आवर colonial roots. आता जे आमचे सगळे तूं दिसता हिंगा स्ट्रक्चर्स दिसता, आमचे कल्चर दिसता, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज आवर एवरीथिंग वॉट यू सी. तूं कितें म्हणटा की हो 450 वर्सांचो ब्लॉक काडया, हय कुशीक दवरया हय. आनी गोंय पळोवया, हय. अशें तुगेलें जावप शकना. हय. Whether it is people, you know, now for example, we have signed an MOU with Portugal for water during Sudhin Davlekar's time. If you are interested in that, तसले सगळे disconnect कर पयली. On 11th, this month 11th, in Goa, there is a celebration of Portugal Day with Portuguese dignitaries coming. ESG आसा celebration. तूं असलें सगळें चलता आनी तूं थिंगा वचून स्टेटमेंट करता की फुटप्रिंटूच काडून उडयता म्हणून. So this double talk doesn't have any But you meaning. feel that this is a political statement. Political statement, completely. Completely political statement. ताजे मुखारल्यान आमी तिसरे हाजेर या पडणक जो सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचो विशय. हय. दिसलें की ताका एक एडिशन करून म्हणजे म्हाका दिसता की आमी वेगवेगळ्या एंगलान दोतोर प्रमोद सावंत जे उलयला पळय ते आमी वेगवेगळ्या एंगलांनी घेतला, प्रत्येकान आपल्या देशाचो अर्थ काडला समजला. म्हाका दिसता सीएम हॅज टू क्लेरिफाय ऑन दीस. म्हाका अशें दिसता तेणी ताका कितें अभिप्रेत आशिल्लें उलोवपाचें, तो कितें उलोवपाक सोदतालो, आपूण पोर्तुगीजांच्या सायड सीएम कितें घडये कितें आहा, कारण आतां घडये कितें आहा. जयला जर दिसता की तो पोलरायझेशन बी चल्ला अशें न्हू. Very घडये clearly कितें आहा जाणा. footprint काडटा म्हणून सांगला. तुमचे तिगी जाणांचें आयकून म्हाका एक गजाल बरी दिसता. ती फुटप्रिंट पाऊल खुणा आमी जाय तें म्हणया, पण एक गजाल सगळे जाण एग्री करतात की दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. करेक्ट. सो जेन्ना हे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आसा पळय तेन्ना घडये मुख्यमंत्र्याक स्पश्टीकरण दिवची परस ही जी चर्चा जाता पळय अशी ती घडये चड आवडटली की जावं दी हाजेर कळ्ळें तुका. जितले तुगेले चर्चा जाता तातूंत भितर जर इल्लेशें कन्फ्युजन जालें जाल्यार परवडटा, बरें आहा म्हणून. स्पश्टीकरण दिलें जाल्यार अकस्मात सगळें सोंपतलें. मागीर तुगेलो अशी स्टेटमेंट करून ताचो इम्पॅक्ट जो जावपाक जाय तो मातसो कन्फ्युजनांतल्यान चड जाता, स्पश्टीकरणांतल्यान जायना. पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आसता तेन्ना अशें एक म्हाका तुगेलें तुमगे तिगी जाणांची गजाल आयकून बरें दिसलें. कितें म्हणटालो तूं? अशें दिसून एग्री की म्हणजे ताचो मिस हे जावपाक जायना. तेणी एक गजाल खरी हेतूनच तांकां फायदो आसा. ना एक गजाल खरी किशोर की कन्फ्युजन जाता, फक्त त्या कन्फ्युजनांतल्यान गोंयकार बिटर जावपाक जायना. आय थिंक एक गजाल जी म्हाका दिसता आमी सगळे जाण एग्री करतले की राजकारण्याक राजकारण करूं दी, डिव्हिजन जावंक जायना. राजकारण्याक राजकारण करूं दी, गोंयकाराक कडवटपणा येवचो न्ही. आय थिंक हे म्हाका दिसता सगळे जाण आमी एग्री करतले आनी आमचे पळयता ते लोकूय एग्री करतले. राजकारण चालू उरतले, गोंयकारान बिटर जावचें न्ही, इतलेंच म्हाका दिसता सगळे जाण आमी हें करतले. लास्ट क्विकली पण 1 रावंड फायनल रावंड. शाळा सुरू जाल्यो, आमची चडशणाची ड्युटी परत सुरू जाली. सो ह्यो ज्यो शाळा सुरू जाल्यात खूब जाण पालक बिलक म्हणटात की इतली सगळी गरमी आहा, त्या गरमे भितर फुडें व्हरपाचें फाटीं व्हरपाचें, पावस ना, केन्ना येता कांय ना, केरळाकच पावल ना, गोंया केन्ना पावतलो, हे सगळे गजाली ज्यो आसात. सो शाळेचा पहिला दिवस कसो आशिल्लो? म्हाका दिसता शाळेचो पयलो दीस खूब बरो गेला. सोशल मिडियाचेर जे तरेन आमी शाळेंतल्या हेजो फोटो पळयल्ले आसा
शिक्षकांचे पालकांचे जे भरून येयल्ले सगळे जे असे पळयला आमी म्हणजे जे सगळे वेलकम जाल्ले आसा तर म्हाका दिसता जे कोण कांय लोक मागणी करतात की फुडें ढकलची बी म्हणून गरमी जाता बी आनी कितें जाता उश्णता बी वाडल्या म्हणून ताका काय अर्थ ना. शाळा टायमार सुरू जाल्ली आसा आनी ती सुरूच रावपाक जाय. कित्याक सांगता प्रमोद एप्रील मे वतच आशिल्ले न्ही काय पावस पडटालो ह्या वतान आमी भुरग्यांक खेळ्ळे न्ही भुरगे गेले जाय थंय मामागेर गेले आनी खंय गेले पिकनीक सगळें केल्लें आहा. मागीर त्याच दिसांनी आतां त्याच वतान जर शाळा सगळें भरता आसत जाल्यार तातूंत कित्याक आमकां संवय जाल्या कितें जालें की आतां शाळा फुडें ढकलपाची सरकारान कितें गरमी कितें उश्णता वाडल्या घाम येता आनी कितें जाता म्हणून सो ह्या गजालींनी पडपाचें न्ही. गरमे खातीर तरी मुख्यमंत्र्याक जबाबदार धरचो न्ही. हय ताजे स्टेटमेंट्सा खातीर धरतात आनी कित्या खातीर धरतात गरमे खातीर धरनाका. एक्झॅक्टली पण किशोर बाब व्हेरी क्विकली शाळेचा पहिला दिवस पहिला दिवस हो उमेदीचोच आणि दर भुरग्याक आपली शाळा केन्ना सुरू जावपाची आसता पळय आमच्या टायमार ते आमी रडटाले शाळेन वचपाक आतां भुरगो वाट पळयता आपलं स्कूल केन्ना सुरू जाता काय म्हणून. सो शाळा सुरू जाली वेवस्थीत चलता ही बरीच गजाल पूण तेतूंतले आमच्या काळात चड परीक्षा आशिल्ली आतां कमी आहा. फक्त हांव इतकोच ताका एक प्रश्न जोडपाक सोदता की पयले फावट म्हणजे 5 तारखेक शाळा सुरू जाली आयज आमी 5 6 जाली 7 आज 7 तारीख पावस खंय गरजेचो पावस जावं पावस उदका खातीर पावस गरजेचो. आमी जरी पांडुरंगान जशें सांगलें की गरमी जाली शाळा नाका शाळा फुडें चड वचना पूण पावस जावं आमकां पावस नसप ही धोक्याची सूचना खूप धोक्याची त्या खातीर येरे येरे पावसा ही आमकां आतां कविता म्हणची पडटली. पावस बेगीन येवचो आनी शाळा वेवस्थीत चलच्यो. किशोरान येरे येरे पावसा म्हणे तुला देतो पैसा मिळना हाजे वयल्यान तुका आमच्या सगळ्यांच्या आर्थीक परिस्थितीची जाणीव जावपाक जाय. जॉयल क्विकली आय विल एड टू पंडूज आर्ग्युमेंट 30 seconds. ताणें सांगला की मामागेर वयता आनी थिंगा वयता म्हणून मामागेर वयता आनी थिंगा बरें एसी आसता फॅन आसता आमच्या स्कुलान तशें फॅन आसता. स्कुलाक आमी 40 भुरग्यांक एक कडेन आसून एक क्लासीक बसयता आनी थोडी स्कुलाची असली हें आसा परिस्थिती आसा सारकी बिगड जाल्ली आसा यू नो देर इज सिलींग सारकें ना आनी कितें ना फॅन सारकें ना फॅन सारकें ना. सो ते मातशे जाग्यार उडोवचे आनी बरे भशेन भुरग्यांक आनी शाळा सुरू करच्यो. तर म्हाका दिसता सगळ्या पालकांच्यो भावना मतींत घेवन आमी सगळे वटेच्यान उलयल्यात ह्या शाळेच्या बाबतींत. सो हांव इतल्याचेर थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला समप करपाक सुद्दां टायम म्हजे कडेन उरलो ना. पांडुरंग बाब जॉयल बाब किशोर बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.